가도야 따로라도 걸어보냐 이미 다도 서로도냐 아까보냐 또 와가고 또 자라자 걸어봐보 따로라도 걸어보냐 이미 다도 서로도냐 안 가보냐 또 왔다고 또 자라자 걸어가고 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोह आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसू प्रितीच्या भावां भयणीनो आयज बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस आयच्या सेवा धर्मांचो विशय ओनेतीच्यो सांखल्यो मोडून नीत शिंपडायतले रावादी आमी जेजू ओनेती आड झुजलो फारिजेवांची वायट कर्तुबां तांच्या तोंडार तो सांगतालो काळजीदारपणान आपलो प्रवादीक वावर करून पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलूंक ताणेन आदार दिलो बागियोन फ्रांसीस शावेरान जेजूच्या पावलांनी चलून प्रवादीक वावर फुडें व्हेलो ओन भावार्थ्या मदें जियोन तांकां खऱ्या भावार्थाची शिकवण दिली आनी आमी दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसाव शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जेजूची बरी खबर परगोडटना जंय ओनीत वसता थंय नीत शिंपडायतले खरे प्रवादी जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागुया आणि बलिदान आमकां सगळ्यांक फायद्याचें जावचे खातीर आमी चुकल्यांत म्हूण ओळखून घेवया जायते फावटी आमी नीत विस्तारचे सुवातेर ओनीत आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी पसरायले असले आमच्या वागणुकेक लागून देवाचे आमी बोगसणे मागुया दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागियोन सदांच सांगपार मळयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा शांतीच्या बापा शांती समाधान करतात तांकां तूं तुजी भुरगीं म्हणटलोय म्हूण जेजू वरवीं तुवें शिकयलाय खऱ्यान शास्वत शांतीची बुन्याद जाता तसली नीत स्थापूंक निरंतरी वावरूंक आमकां उर्बा आनी बळ दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जेवण आनी एक दूत स्वर्गार तावन देंवून येता तो पळयलो. ताका व्हड अधिकार आसलो आनी ताच्या तेजान सगलो संवसार जिकजिकतालो. ताणें व्हडल्यान बोबाड मारली. तें पडलें, मोठें बाबिलोन पडलें. तातूंत आतां देंवचार आनी मेल्लीं भुतां वस्ती करतात. सगल्या जिन्सांचीं, ओळशिकीं आनी भिरांकूळ सुकणीं थंय जियेतात. उपरांत एक बोलिश्ट देवदूतान दांताच्या पेडा सारकी एक फातर घातली आनी अशें म्हणून समुद्रान उडयली. मोठें बेबिलोन शार हे परी एकाच फारान नाटाक शेवटोन पडटलें आनी तें केन्नाच आनीक नव्यान दिश्टी पडचें ना. विणो वाजयतल्यांचो आनी वाजतोऱ्यांचो नाद, पिल्लूक आनी तुरतुरी वाजतोल्यांचो आवाज आनी केन्नाच तुमचे भितर आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर कसलेच तरेचे कलाकार आनी कदींच दिश्टी पडचे नात. तुजे भितर दांत्यांचो आवाज आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. तुजे भितर दिव्याचो उजवाड आनी कदींच लोकलोकचो ना. तुजे भितर होकले न्हवऱ्याचो ताळो आनी कदींच आयकूंक येवचो ना. कित्याक तुजे वेपारी संवसाराचे कूर आसले आनी तुज्या गाडयांनी सगले राष्ट्राचे फसवलीं. तेन्ना एक व्हड उरपोंजीची बोबाड स्वर्गार तावन हांवें आयकली. सर्वेस्पराक जोय. थारोन मोहिमा आनी पदवी आमच्या देवाक. ताचे निर्णय सात्वीक आनी न्यायीक. आपल्या पजडपणान संवसार मेळयला ते नावदीक कलाकारांत ताणें कास्त लायली आनी आपल्या चाकरांक जिवेशी मारल्यांत. ताच्यो ताणें सूद घेतलो. आनीक एक फावट ताणें बोबाड मारली. सर्वेस्पराक जोय. ताचो धुंवर सासणाच्या सासणाक वयर चडत आसा. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, अशें बरय. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपोणें घेतलां तीं सुभागी. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोदकार. आमचो जबाब. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हणुया, मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार. तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान येयात तर ताचे मुखार. आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. आमचो जबाब. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तो गवली. आमी ताच्यो शेळयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार येयात. तो आमचो देव. आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. आमचो जबाब. मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. ताचे दारवोटे काडून येयात. ताचे मंदिरांत भितर सोरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात. सगलीं बरोबर
गायात नोमान आमचो जबाब मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग सासनाक उरतो ताच्या उतरांचेर विस्वास आमचो पिणगेचे पिणगेन तो विस्वाशी आमचो जबाब मेंढऱ्याच्या लग्नाच्या जेवणांत आपयल्यान ती सुभागी उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. गोठ रावात हारी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Solves fora, solves fora, solves fora, soy soy. Solves fora, solves fora, solves fora, soy soy. Sorves potum ce sove asu. तुमचे सवे आसू. Luca pormoni Gesù Christace शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे जेरुसल्याक फौजीन वेदो घाललो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें घट्टाण लागीं पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुद्यांत आसात तीं दोंगराचेर पडून वेचे आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वेचे. खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारां भितर वेचे न्हय तर बरयलेलें आसा तें सगळें पाळोवन येवचे खातीर सूत घेवपाचे दीस हे. ते दीस येतोच गोरबिस्तींची आनी बाळकांक दीत दितल्यांचें कोटा. देशाचेर व्हडलें संकश्ट येतलें आनी संस्थेचेर रागाची शिरोंट उप्रासतली. ती तोरवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या लोकां मदें व्हरतले आनी विदेशांचो काळ बरोसर विदेशी जेरुसल्याक पांयां तळां मोस्तितले. सुर्या चोंद्रीम नोखेत्रां हांचेर खुणां जातल्योत. समदिरांत्याची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराची कुळां घाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून तर अंतराळाच्यो सक्त्यो कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडल्या दोबाज्यान कुपावेल्यान आयिल्लो तुमी देखतल्यात. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आगामी तुका क्रिस्ता. मोखाल बाबा भयणानो आयचो विशय जावन आसा ओनितीच्यो सांखण्यो तोडून नीत विस्तारपी प्रवादी आमी. आमच्या गोंयांत एक संस्था आसा अन्याय रहीत जिंदगी म्हणून. सादेपणान ताका आमी अर्ज म्हणून ह्या नांवान पाचारता. वास्को शारांत तांचें ऑफिस तांचो वावर मनशाच्या जिविताचेर धंदो चलयतल्यांचेर तांकां धरून हें बंदी करपाचें टू स्टॉप ह्युमन ट्रॅफिकींग. आख्ख्या संवसाराक
ह्युमन ट्रॅफिकींग जावन आसा एक मोठ्यांतलें मोठ्ठें बिझनस. It is the second most lucrative business after arms and ammunition, to trade on human beings, to have a business on human persons. ते मागीर वेगवेगळ्या भासांनी जाता. कुडीच्या धंद्यांतल्यान जाता, वावराचेर जाता, खेडपांचेर जाता, वेगळ्या भासांनी. It takes different forms of trafficking on human beings. URS works for them to fight this menace in the society. हे भाशेन समाजाची एक सांखळी तोडूंक ही संस्था वावुरता. मोगाच्या भावा भयणांनो, प्रवासी बंधू म्हणून आमच्या गोंयांत कारितास गोवा हाचे उशी आनीक एक संस्था आसा. तांचो वावर कितें? ह्या गोंयांत येवन जे मायग्रंट्स आमी म्हणटा आनी आमी तांकां वांकडे तरेन पळयता, तांकां आमच्या गोंयकारांनी कशे तरेन सांकड्यांनी बांदून दवरल्या त्यो तोडूंक प्रवासी बंधू वावुरता. कशे तरेन? कामाक म्हणून आपयतात तांकां, उमके दितेले म्हूण सांगता, आनी दिताना ओद्यान पासून थोडे दिनात थोडे पावटी, आनी मारून तांकां परतून धाडटा. असल्या लोकांचे सुमार एका वर्सा भितर 15 लाख लोकांक 15 लाख तांचे आमी परतून झुंटून घेतले. समाजांत असल्यो अनितीच्यो सांखड्यो आमच्या गोंयकारांत विदेशी चालू आसात. आमी गडेक हीं गोंयकारां मिसाक बी येवपी, सगळ्या धर्माच्या रातावळी रिती रोविसींनी वांटो घेवपी, पूण असल्यो अनितीच्यो सांखड्यो भायली म्हणून कोण विचारतलो ना म्हणून तांकां असल्या सांखड्यांनी बांदून दवरलेलीं आसात. मोगाच्या भाव भयणांनो, असलेंच तरेन भुरग्यां सयवेय घडटा. भुरग्यांच्या जिविताचेर असलींच आक्रमणां चालू आसात आनी वेगळ्या भासांनी तांचेर झुजूंक जायत्यो अश्यो संस्था आसात. आनी अनेकूय तरेच्यो सांखड्यो बांदलेल्यो आसात जे सैमाचेर. आनी आमी हें पळयलां आमच्या गोंयांत फाटल्या वर्सांनी कितल्या भासांनी लोक उत्सांबळ जावन आपलें सैम तोडून उडयतात, दोंगर कापून उडयतात, अशें निसंटण करतात. देखून भायर सरला रस्त्यांचेर ह्यो सैमाच्यो अनितीच्यो सांखड्यो जायतो लोक एकठांय जावन तोडूंक वावुरतात. आतांचे प्रवादी ते, ह्या काळायले प्रवादी ते. आनी हेच प्रवादीक मोन आनी वावर मोगाच्या भाव भयणांनो प्रत्येकाची जबाबदारी. कित्याक प्रत्येकाक देवान हो वावर मागलेलो आसा. एक प्रवादी म्हळ्यार कोण? कितें ताची खाशेलपण? वॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ अ प्रॉफिट? एक प्रवादी म्हळ्यार पयले सुवातेर विंचलोलो मनीस आसता. देवान विंचलोलो मनीस आसता. देवान विंचलोलो लोकां मोदलो आसता. आमी आदल्या कोरोनांत तर पळयत जाल्यार हें आमकां स्पश्टपणी दिसून येता. एक प्रवादी देव विंचून काडटा. राजांचेर जें कितें जिवीत चल्लेलें आसा ताचेर एक निशेध मारपाक. हें आमी मोगाच्या भाव भयणांनो पळयलां आख्या आदल्या कोरोनांत. विंचून काडला, लोकां मोदलो आसता तो. हो प्रवादी लोकां मोदलो आसता. तिसरे सुवातेर ह्या प्रवाद्याचें खाशेलपण म्हळ्यार सोबे माजार कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारूंक. टू कम आउट ओपनली एंड कंडेम द इवल दॅट एक्झिस्ट. चवथे सुवातेर ह्या प्रवाद्याचें खाशेलपण म्हळ्यार सोबे माजार आदी फुडेंच कितें घडटलें म्हणटच इज अ विजनरी. ही कॅन सी वॉट इज गोइंग टू हॅपन इन फ्युचर. ही प्रेडिक्ट्स एंड सेज अबाउट इट, वॉर्न्स द पीपल. आनी हेंच मोगाच्या भाव भयणांनो आतांच्याय काळायले प्रवादी जांची हांवें उदाहरणां दिल्यांत होच वावर करतात. विंचून काडलेले देवाच्या नांवान करतात. मनशां मोदले विंचून काडलेले आदी फुडेंच लोकांक जागृत करतात. तर मोगाच्या भाव भयणांनो हेंच आयज आमी वाचपांनी पळयलां. पयल्या वाचपान आमी पळयलां कोण तरेन बाबिलोनाचे निसंटणाची घट्टाण जावची आसा ताचें दर्शण जिवांक दिश्टी पडलें. आनी हें दर्शण ताणें सोबे माजार उक्तें केलें. नबुकदनेझर दुसरो ह्या राजाच्या राजवटकेन
इट वॉज अ पोर्ट टावन, खूब श्रीमंत लोक जाल्लो, पूण थंयसर निसणटणाच्यो वस्तू दिश्टी पडल्यो ह्या दर्शनांत. म्हाका भाव भयणानो, जेजू शुभ वर्तमानांत थंय आमकां एक उल्लेख करता आनी सांगता कोण तरेन ह्या समाजाचें निसणटण जातलें, जेरुजालेचें निसणटण जातलें. आनी आनीक सांगतात ह्या निसणटणा उद्देशी एक काळ येतलो, मनशाचो पूत आपल्या पोदवेन आनी लोकांन भायर सरतलो. सो एवरीथींग इज नॉट लॉस्ट. इफ द प्रॉफिट फंक्शन्स एंड पीपल लिसन, देर इज होप. प्रभाताचें काम सगळें निसणटणाचेच खबरो सांगपाचें न्हय. प्रभाताचें काम देवाच्या बोरवाशाचें काम सांगपाचें. So a prophet is not to condemn alone. A prophet has to also bring hope to the people. And तेंच ह्या दोनूय वाचपांनी आयज आमकां स्पश्ट दिश्टी पडटा. अर्ज मनशाच्या जिविताचेर धंदो चलता, ताचेर निशेध मारतना मनीसपणाचें एक व्हडतेपण आसा तें राखूंक सोदता. The value and worth of human person is being protected through this work of theirs. जेन्ना प्रवासी बंधू मायग्रंट्स आसात तांकां परतून तांचे पयशे मेळोवन घेता तेन्ना तांकां सांगूंक सोदता ही ओनीत तुमचेर घडोना जावपाक आमी तुमच्या सांगाता आसा. हें देवाच्या नांवान जाता. मनशां मदलीं देवाच्या नांवान हें काम करतात. मोगाच्या भाव भयणानो, बावतिस्म घेतलेल्या प्रत्येक मनशाक प्रवादीक कामाची एक खेरीत भाशेन जबाबदारी आसा. वी आर ऑल कॉल्ड टू बी प्रॉफिट्स थ्रू अवर बॅप्टिझम. देर इज नो एस्केप फॉर अस. एवरीबडी हॅज गॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट थिंग्स रायट इन दिस सोसायटी. आनी हे आमच्या धर्माच्या saraksan aso. It is very obligated to us. It's very essential to our whole Christian faith. It's not an option. It's by essence of our religion that we believe in. Because we are baptized, there is no escape for us of transforming this world. And त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणानो, आमी कितें करता पळय तें देवाच्या नांवान करतात जाल्यार आमचो फायदो चिंती नासतना, बिकॉज वायल डुईंग दिस वर्क देर आर लॉट ऑफ टेम्पटेशन्स फॉर पीपल टू टेक ब्रायब्स एंड बी क्वायट अबाउट दिस. आनी अशेंय घडटा समाजांत. जायते फावटी अशेंय घडटा आपूण स्वताच्या मार्गात चलपा खातीर भायर सरता एक बरें मन घेवन आनी मागीर आवाज बंद करपा खातीर कितें घेवन कुशीन सरतात. पूण देवाच्या नांवान करतात जाल्यार म्हाका भाव भयणानो ताचेर आशिर्वाद आसतलो. असलें वायट मन घेवन करता जाल्यार तें केन्नाच थंयसर येस मेळचो ना. हेय मनांत आमी घेवंक जाय. देवाचो आशिर्वाद तर आमकां आमच्या वावराचेर जाय, तें देवाच्या मना प्रमाणे करूंक जाय. म्हणटच प्रभाद्यान पयले सुवातेर देवाचें मन कितें तें ओळखून घेवंक जाय. आनी देवाचें मन आमकां पवित्र पुस्तकान आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेंत स्पश्ट आसा. We have to understand the mind of the church, which we find through the scriptures and the teachings of the church. हे पयले सुवातेर एका प्रभाताचो वावर ओळखून घेवपाक की हांव कितें करता तें देवाच्या नांवान करता जाल्यार तें पवित्र पुस्तकाचेर आनी पवित्र सभेच्या शिकवणेचेर बांदलेलें उरूंक जाय. आनी पवित्र सभेची समाजीक शिकवण आसता, द सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च आसा, ताचेर अदीक बारकायेन आमकां थंयसर समजणी मेळटा. दुसरे सुवातेर म्हाका भाव भयणानो, एक प्रभाद्यान काम करतना लोकांच्यो गरजो समजूंक जाय, तांचे हाल उपद्रे अणभवूंक जाय. सो ही हॅज टू बी समवन हू हॅज गॉन थ्रू द सेम सफरिंग्स, विल बी एबल टू अंडरस्टँड दीस बेटर. आनी तेच ना म्हाका भाव भयणानो, प्रभाद्याच सारकें देवान वेंचून काडलेलो मनीस लोकां मदलो जातलो. आनी आमकां सगळ्यांक ही जबाबदारी आसा म्हूण सांगलां हांवें. आनी तिसरे सुवातेर म्हाका भाव भयणानो, सामकार येवन भियेनासतना फुडो करून
प्रवाद्याचें काम करपाचें आसता. तर कसल्याच वस्तूंक भियेनासतना, मनशांक भियेनासतना, पदवेंक भियेनासतना हो वावर करता तेन्ना म्हाका भाव भयणांनो एक प्रवादीक वावर आमी जेजूचो चालू दवरतात. बागेवन फ्रांसीस शावेर पयशिल्ल्या देशांसान आयलो हांगासर, भाशा शिंकलो हांगासर, लोकांचे हालू पोदरे शिंकलो हांगासर, आनी थंयसर देवाची ओळख दिवंक तो वावुरलो. पवित्र पुस्तकांतल्या चाबून करून ताणें लोकांक तें फावो केलें. आनी ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान म्हाका भाव भयणांनो हें प्रवादीक वावर ताणें ह्या समाजान चालू दवरलो. इतले शेकड्या उपरांत पासून ह्या प्रवाद्याचें, असल्या प्रवाद्याचो आमी आयज नोमान करता. 45 दीस लोक आख्या जगाचो हांगासर येवन ताका ताचें वर्णन करतात, ताका मानान ताचें दर्शन घेवंक येतात. कित्या खातीर असलो अखंड प्रवादी देवान पवित्र सभेन रचून हाडलो. ह्या अखंड प्रवाद्याच्या जिवितान मोगाच्या भाव भयणांनो सगळेंच चालतें सादें जालें ना, कश्टाचें जालें, खूब त्रासाचें जालें. एक प्रवाद्याचें जिवीत सोंपें उरचेंच ना, कित्याक तो निशेध मारपाक वायटाचेर वावुरता. एक प्रवाद्याचें जिवीत सदांच कश्टांचें आसता. आनी ह्या कश्टांक लागून म्हाका भाव भयणांनो जायते फावटी धिलाय येवंक शकता, भिरांत येवंक शकता आनी ओगो रावंक शकता. असल्या वायटाचेर, असल्या तरण्याचेर झुजूंक देवाचीच ताका कृपा जाय. आनी एका प्रवाद्याचें 4थ्या स्वातेर म्हाका भाव भयणांनो आदी फुडेंच सांगपाचें आसता. सो ही इज ऑलवेज अ विजनरी. ही लुक्स बियॉन्ड फ्रॉम द प्रेझंट रियालिटीज ऑफ वॉट कॅन हॅपन इफ द प्रेझंट स्टेट ऑफ अफेर्स कंटिन्यूज. आनी हेंच आयच्या काळांत म्हाका भाव भयणांनो आमी आमच्या गोंयांत जायत्या गांवांनी लोक उत्साबळ जाल्लो आसा. कित्याक फुडाराक कितें जातलें हाची भिरांतीन, हाचें मन पडोवन कितें जावचें आसतलें आसता. आदी फुडेंच लोकांक जागयतात, आतांच भायर सरात. आमी आत कोडून बसपाचें ना. ही जी ओनीत चलता, ज्या सैमाचेर ओदीक करून निसणटण करपाचे प्रयोग चालू आसात, जी झाडां कापून, दोंगर कापून आमचे दर्या निसणटण करतात, this is not something that we can just silently observe. We will be failing in practicing our religion if we don't come out to protest in these things. Will not be any more prophets here. We'll be just followers of the systems that are destroying us. मोगाच्या भाव भयणांनो आयच्या काळांत आतांचें प्रवाद्यांचें काम हें पयले स्वातेर आपणाच्या जिवितांत फुडले पिळगेक कितें तरी राखून दवरपाक, आमी कितें घेतलां आमच्या आदल्या जाणट्याचें तें फुडले पिळगेक दवरपाक, असलें मन दवरून हे आतांच्या काळार आमी प्रवादी कशें वावरचें आसा. निसणटणाची वाट न्हय, बोरमाशाची वाट आमी तांकुया. आनी खरेले अखंड बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन भियेनासतना पदवेदार कशे असले प्रवादी आमी जावंक देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आमकां मागुया. उबी रावया. आमी देवाचेर पात येता देखून आमचे मागणी, आमचे वत्रेक, आमचे आवडे ह्या वेळार आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या पोरचेच्या भावार्थाची निगा घेतना समाजांत निती आड उप्रासतल्या प्रश्नांक फुडें करूंक तांकां पुरतें मार्गदर्शन दिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेक समाजान घडटल्या अत्याचारांचेर आपलो प्रवादीक ताळो उबारूंक सोदता आनी होक दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देशाच्या दर एका नागरिकान सगल्या सोवे एका मनान जिवन समाजान शांती विस्तारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दोन पोरगोंडाच्या वावरान मिसोल आसलोली सोमेस्तांनी सगल्या आडकोलींक फुडो करूंक गरज थंयसर ओनीत आड आपलो प्रवादीक तालो उबारूंक काळजीदारपणान वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. प्रिथिवोन बापा, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. सदांच तुजे खुशी आमी सोदूंक आनी घडटा त्या जाग्यांचेर आमचो निशेध मारून नीत शिंपडावंक आमकां अकोण हातयारां कोर. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापा आमचे लागीं देव तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आगे प्रितू कोतावेली विचे तुका सोमोर्विता सोसारांते सोर्वासोस्ते मोगाळ बापा ये तू मानो ते तामगेले वडू रे पो तादांकाजी दिताव घालू तुका आमचे सियोर पो मोगाळ बापा हे तू मानू हे सांगेले वडून पो तादांकाजी दिताव घालू तुका आमचे सियोर पो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. सर्वेस्परा आमच्या राजान शांती दिणारा शांती आनी एकवट खुणायतल्यान देण्याच्या रुपान तुज्या पुताचो योद आमी तुका भेटयता. हें बलिदान तुज्या भुरग्यां मदें एकचीत आनी एक मन घडून हाडू म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळयान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोण तुवें रचलें, ताचेच वरी नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरजां. सरकार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
पोवीत 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 कल्वाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भोला तुझ्या वैभवाक उसळगी तुका जयसर सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उसळगी तुका जयसर बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यांनी सासणीक कोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco good porgo tuyo सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एका जिते पियेता कितले वाडी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगोत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेबोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिम्यांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयण्यांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाची माय सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुझे भाग्यवंत धर्मदुता सान फ्रांसीस सावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां
प्रवादी कशें जियेतना ह्याच जेजूचो आमकां आदार जावं. हेंच आमी सगळीं एका तळ्यान बरोबर जेजू कडेन जेजू उद्देशी बापा कडेन मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ह्याच आयज आमकां दी आनी आमची इश्टां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्या पडूं नाका, पूण आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरबोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाप काटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सगळ्याची भितरचेर म्हाका फावरात, पूण शाश्वतान म्हाका पडकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. म्हज्या जेवणाक येया बाबूय कशी बसत, म्हज्या कुडी रोवता कशी दादोस जाया. म्हज्या जेवणाक येया बाबूय कशी बसत, म्हज्या कुडी रोवता कशी दादोस जाया. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. हुंडो मोडून वाटा जिवा बरोवन वचात, तुमी जोडो जाया दुसऱ्या जिवा बरात. हुंडो मोडून वाटा जिवा बरोवन वचात, तुमी जोडो जाया दुसऱ्या जिवा बरात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावं
म्हजे कुडी वांगडा तुमी किल्लाव दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमी